हो, आम्ही आता गवळे पाटण असा आणि जो अडवाल पालकर हांगा ते प्रोजेक्ट बांधता त्याची माती सगळी रस्त्यार येता आणि पळया तुम्ही कशे माती येता आणि आमकां लोकांक गाडी चलयता तांकां त्रास जाता, स्पेशली जे स्कूटरवाल्याक तांकां त्रास जाता. तेंचा आमी व्हिडिओ काडलेलो आमच्या भुरग्यांनी आणि मागीर ते काडूंक लायल्ले आणि त्यांनी बंद करून गेले. आता स्पेशल कोण तर नेवो येयला त्याला सांगला आता काढ म्हणून. हो आता काढता का ना तो काढ रे हां काढ सब निघाला माती. हीच लायकी आमची चिमोलकरांची. कितली वर्सां आमी गूळ शेण खाताले ते तशेले ते सायडीचे. आता हेजी अडवाल पालकराची माती खावपाची लायकी आमची पयलींच आता करून उडयला आमच्या पंचायतीन आणि आमच्या MLAन. पळय सारके पळय काड सगळी काड रे बेगीन. बाबा आता काढता आणि कोणूच लोक त्याला विचारना. तुम्ही गावूत आपलो आमचो विकतो घेतलो असं आमकां तरी दिसता. एकटोय भुरगो ताका विचारना, एकटोय कोणूच लोक ताका विचारना बाबा माती कित्याक रस्त्यार कित्याक रस्तोय विकतो घेतला काय न्ही तेच कळना. हो आतां हांवें सांगला म्हणून काडटा तो म्हाका वळखना काय ना आतां काडटा. हां काड सगळी काड. काल भितर घाल. अंदर घाल पुरा. कितली माती आहे त्याची शेवाड्याकडे माती येईना जाल्यार पळय हालत कितें जाल्या ती पळया. आमच्या चिमलाच्या मेन रोडाची हालत पळया. पळय पळोवपाचें कोणी हे लायसन एका दिला पंचायतीन आनी आमी कित्याक एका अडोवपाचें. हां काड रे. हे पळय रस्त्याची वायट लायन पळय प्लस मागीर ताचो शोल्डर फुडें रस्तो आहा आनी मागीर ड्रेनेज काय ना आमकां ड्रेनेज दिसना. इतलो रस्तो तेणी आपलो म्हणून समजून घेतला. हो श्राप एक अडवाल पालकर म्हणटा थंयसर आमची मोसंडीय खाल्ला आनी आतां तो हे रस्तो घालूंक सोदता. इतली वर्सां तिणें आतां 2 वर्सां जालीं मोसंडी खाल्ली आनी आतां रस्तो घालूंक सोदता. चिमलाचो मेन रोड खावंक सोदता हो पळया. निकालो पत्थर है पूरा रोड.